मोगाच्या स्टांदू आमी भोव पवित्र रितीची दोबाची परब ह्या आयताराक आमी समोर ओंपता आनी परब समोर ओंपतना आमच्या क्रिस्ती धर्मान जायत्या जाणांक ही परब समजूंक व ताची समजणी आमकां खूब उणी आसा। देखूनच आयच्या दिसाक ही परब आमकां जायतें कितें सांगता। पयले सुवातेर आमकां हो पवित्र आत्मो सगल्या वायटा तायणांतली आमकां वाटायता। ही परब आयच्या दिसा संदेश आमकां दिता। देखूनच पवित्र आत्म्याच्या बोडान जी चलतात तीच देवाची भुरगीं हो विशय आयच्या परबेक आमकां दिल्लो आसा। जाल्यार ही परब समोर ओंपतना पयलें वाचप आयच्या दिसाक आमकां सांगता देवान जो आपले परजे सवें मोग दाखयलो तेच मोगाक देव विश्वासी रावूंक आपले परजेक पयल्या वाचपांक उलो मारता। आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां कळीत केल्लें आसा देवाच्या पावलांनी आमी चलतलीं जाल्यार आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या बळाची गरज आसा। आनी आयचें शुभ वर्तमान तुमी तर बरे भाशेन आयकलें आनी वाचलें जाल्यार आमकां दर एकल्याक कळटा तें म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें बळ शिसांक फावो जालें हेंच देवाची बरी खबर संवसारांत परगट करूं। जाल्यार ही परब कितें काय आनी आमच्या जिवितांत कसलो अर्थ दिता काय। पयले सुवातेर साद्या उतरांनी ही समजणी हांव तुमकां दिवंक सोदतां। ही परब कितें काय। पयले सुवातेर एका याज्ञिका सवें एका दादल्यान विचारलें ही परब म्हणल्यार कितें ताजो अर्थ आमकां थोडी तरी समजणी साद्या उतरांनी तूं आमकां दिवशी। जाल्यार याज्ञिकान म्हणलें जाणा तूं ह्या संवसारांत उदक आसा आनी उदकाचे वेगवेगळे रूप तुमकां दिश्टी पडटा। उदक एक तरेनी आमी जेल कसो पडयतात। उदकांत घोडे एक एक पावटी सॉफ्ट ड्रिंक कशें आमी पडयतात। उदक घोडे सादें आसता जें पिवपाक ताजो उपयोग आमी करतात। अशेंच आमकां वेगवेगळे रूप जशें उदकाचें दिश्टी पडटा तेच परी ही परब आयची समजणी आमी घेवंक शकतात। ती म्हणल्यार ते एक जण पूण एकूच देव तो म्हणल्यार देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो ही आमकां आयची परब ही समजणी दिता। जे परी उदकाक वेगवेगळे रुपान आमी पडयतात आनी अणभवतात तेच परी देवाक आमी हे परी अणभवूंक शकतात। पयले सुवातेर पोन्ने करारान आमकां कळीत जाता देवान आपली सगळी जबाबदारी आपलो मोग कशे परी आमचे सवें दाखयलो। नवे करारान पुता सवें मोग दाखयल्लो आमकां दिश्टी पडटा आनी आधुनीक काळार भाव भयणीनो होच पवित्र आत्मो म्हजें आनी तुमचें जिवीत चलयता आनी उरता बरीत करता आनी सगल्या वायटा टायणांतली आमकां निवारता हें आमकां आयची परब सांगता। जाल्यार आयचे परबेक कितें आमी शिकूंक जाता व कितें आमी संदेश घेवंक जाता। पयलो संदेश ही आयची परब म्हाका आनी तुमकां फावो करता तो म्हणल्यार जे परी देवा सवें आमी एक समुदाय कशी जावन ते जियेतात तेच परी आयच्या दिसाक आमचें क्रिस्ती जिवीत आमच्या फिरगोजेन आमच्या जम्यान आमच्या कुटुंबान आमी एक समुदाय कशी जिवंक आमकां पयलो संदेश दिल्लो आसा। जे परी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक समुदाय कशी जियेतात तेच परी आमी आमच्या कुटुंबान जम्यान आमच्या जिवितान एक समुदाय कशी जिवंक आमकां पयलो संदेश दिल्लो आसा। आयच्या दिसाक दुसरो संदेश तो म्हणल्यार आमी सगळीं क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी घोडे एकामेका सवें झुजां मांडटात एकामेकाचें घोडे वायट चिंततात पूण आयच्या दिसाक आमकां दुसरो संदेश दिल्लो आसा तो म्हणल्यार आमी एकामेका सवें एकवटान जिवंक। जायते फावटी हो एकवट आमचे सवें उणो जाल्लो आसा देखूनच आमी घोडे दुसरो काला पडटात जाल्यार आमकां खुशालकाय भोगता। आमी घोडे दुसऱ्याक बोटां दाखोवन काला उडयतात कित्याक आमचे सवें हो एकवट उणो जाल्लो आसा। पुणूय बापा सवें पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें हो एकवट भाव भयणीनो आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार निमणो संदेश आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक आमी घेवंक शकतात तो म्हणल्यार
आमी देवाची बरी खबर परगट करूंक शकनात. आनी कित्याक शकनात काय, कित्याक आयच्या दिसाक हो परबेचो विशय आमकां सांगता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जातात तेन्नाच घडये आमी देवाची भुरगीं जावंक शकतात. हो पवित्र आत्मो घेवन आमी चलतात तेन्नाच घडये देवाची बरी भुरगीं जावंक पावतात. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो जिवितांत आमी अनुभवतली तेन्नाच देवाची बरी खबर परगट करूंक आमी पावतली. नाजाल्यार घडये आमी ओस्कोत जावन जायते फावटी हे देवाचें उतर जिवंक पावची नात, न्हय म्हूण हें परगट करूंक पावची नात. जाल्यार ही आयची परब आमकां ह्यो 3 वस्तू करूंक उलो मारता. एक समुदाय कशी आमी जिवंक, आमी एकवटान जिवंक आनी सदांच पवित्र आत्म्याच्या बोडान हीच देवाची बरी खबर परगट करूंक आयची परब आमकां उलो मारता. आनी हेंच करूंक आयच्या परबेक आमकां धीर आनी बळ सगल्यांक हे वेळार आमी मागुया.